काजाराचे वरोस समोर आयज एमेक्स आनी आवशा फेर्नांदेश ह्या कुटुंबा बसत मागुया देवान तांचेर आशिर्वाद घालूं. ब्रुनो फेर्नांदेश हाच्या आत्म्याक मीस पेटयता. डॉरिस आनी तांचीं भुरगीं, देवान ताका सासणाचें सूख आनी शांती दी म्हूण ह्या मिसान आमी मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सगळें आसूं. वालिश्टानो आयज बागयो तेरेज आविलाची हाचो आमी स्मरण करता. आविलाची तेरेज कार्मेलीत सिस्टर आसली आनी आपल्या जिवितान तियेन आपले संस्थेचो सुदार करूंक वावुरली. आनी हो सुदार रेफॉर्मेशन कार्मेलायट संस्थेचें करता आसतना तिका जायते कश्ट आनी दूख सोंसूंक पडलें. अदीक करून तिच्याच सांगात्यांनी तिका जायती सतायली, कित्याक बदलूंक कोणाकूच नाका. जेन्ना कोण सुदार हाडटा, बदलो हाडटा, दुसरीं तांकां बदलोवप नाका ती तांचेर आड घेता. ह्या पासत आविलाच्या तेरेजाक जायतें दूख सोंसचें पडलें. तरी आसतना ती फाटीं सरोंक ना. आपले संस्थेचो तियेन सुदार केलो. जायतो बरो तियेन आमकां दवरला. आनी ह्या पासत तिका डॉक्टर ऑफ द चर्च म्हूण मानतात. शिंकलेली, देवाची कृपेन भरलेली मनीस तिच्या आदारान आनी तिचे मजतीन आमकांय बरी क्रिस्तांव कशीं जिवंक देवाची कृपा आनी बळ ह्या मिसान आमी मागुया. हे पवित्र रितीन फाव ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचें दूख धरून देवा कडेन आनी एकामेका कडेन बोगसणे. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागयो सदांच नकवार मुरयेक, सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर तुमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर. क्रिस्ता काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर. सोम्या काकूट कोर. सोम्या काकूट कोर. प्रार्थना. देवा आमच्या बापा, क्रिस्ती भोक्ती मार्गाच्या संपूर्णाय पवित्र सभेक नव्यान दाखोवच्याक तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं बागयो तेरेजाक तुवें आपयलें. तिच्या बरोवपाणी आटापलेलो सर्गीची शिकवण आमच्या आत्मीक पोशणाक उपकारूंक खरे पवित्रायेचे वाटेन आमची काळजां लासय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तोच खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. बागयोन पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिठीची सुरवात. एफेस शारांत जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान आसलेल्या भक्तांक आनी बाबार्थ्यांक देवाचे खुशे प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचो दोन दूत पावलू ही चीट बरयता. देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सगळे आसूं. देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापा वाखाणणी, कित्याक ताणें आमकां क्रिस्ता सगळें सर्गीच्या सगळ्या आत्मीक देण्यांनी भरल्यात. संवसार रचचे आदीं
आपणा मुखार पवित्र कोताबीन आनी मोगान भरलोली जावं देवान आमकां क्रिस्ता सवें वेंचून काडल्यात. जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी आपली आपणायलोली भुरगीं जावची म्हूण ताणें आदीं फुडें थारायला. देवाचे कुशेची उदार येवजण ही आपल्या मोगाच्या पुता सवें आपणे आमकां बळेपणान फावो केल्ले आपले कृपेची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर देवान अशें केलें. ताचे सवें ताच्या रोगत्या उदेशी आमकां सोडवण मेळ्ळी आनी आमची पातकां भोगसली. इतली व्हड देवाचे कृपेची गिरेस्तकाय आपले अगणीत जाणवायेन आनी शाणेपणान ही कृपा ताणें आमचेर सुबापणान ओतली. आपले खुशेचो गूढ ताणें आमकां उगडाको केलो. आदींच आपल्या बडेपणान क्रिस्ता सवें थारायलोली येवजण आमकां उक्ती करून दाखयली. म्हणजे काळ भोवतोच एकाच फुडाऱ्या क्रिस्ताच्या हाताखाल स्वर्गार आनी पृथ्वीमेर आसा तितलेंय एकठांय करचें म्हूण हीच देवाची येवजण. देवाचे उतर. देवाचे ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परान आपली सोडवण कोरगोट केली. आपली सोडवण कोरगोट केली. सर्वेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्ली ओचोऱ्यां उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरून सोडवून दिली. जबाब सर्वेस्परान आपली सोडवण कोरगोट केली. इस्रायलचे कुळये थंय आपलो थीर विस्वासी मोग मनान दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवण कोरगोट केली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीट दाखोवन दिली. जबाब सर्वेस्परान आपली सोडवण कोरगोट केली. शेकांशेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वेक गोणगोणान सर्वेस्पराच्या मनाक खुशाल गितां घडून गाव. आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब सर्वेस्परान आपली सोडवण कोरगोट केली. किनोऱ्यो हातान धरून वेगवेगळीं वाजोंत्रां घेवन सर्वेस्पराक गितां गाव. तुतुऱ्यो शिंगां वाजोवन सर्वेस्परा रायाची तणतणीत वाखाणणी कर. जबाब सर्वेस्परान आपली सोडवण कोरगोट केली. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. समी म्हणटा वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बोगोर म्हजे वरवीं. सर्वेस्पराक जय. सरेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सगळे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून म्हटलें, प्रवाद्यांचे फोंड बांदतात तुमी, पूण तुमच्या पुर्वजांनी तांकां जिवेशी मारले. तुमचें कोटा ताणीन ताचो जीव काडलो आनी तुमी तांचे फोंड बांदतात. म्हणटच तुमच्या पुर्वजांची पुर्तुवां तुमी मजूर करतात म्हूण तुमी सारकीच गोवाय दितात. त्या पासत देवाचे जाणवायेन लेगून अशें म्हटलां, हांव तांचे थंय प्रवादी आनी धर्मदूत धाडटलो. तांतल्या थोड्यांक ती जिवेशी मारतली आनी दुमालो दितली. ह्या पासत संवसार रचलो तेतून थावन सगळ्या प्रवाद्यांचें रगत वारोयलेलें ताचो हिशोब हे संस्थेन दिवचो पडटलो. आबेलाच्या रोगता थावन वेदी आनी पवित्र स्नाना मदें जिवेशी मारलेल्या जाकारियासाच्या रोगता पर्यंत. वय हांव तुमकां सांगतां, हे संस्थेन ह्या सगळ्यांचो हिशोब दिवचो पडटलो. धर्मशास्त्रांनो तुमचें कोटा जाणवायेची चावी तुमी घेवन गेल्यात. तुमी भितर सरले नात आनी सोदतलीं आसलीं तांकांय भितर सरूंक दिलें ना. ताणें हें सगळें तांकां म्हटल्या उपरांत फारिसियो आनी धर्मशास्त्री एकदमूच ताचेर रागार जाले.
आनी ताका सबार प्रश्न घालून तोंडाक तोंड जालें. ते ताका फास मारून ताच्या तोंडांतल्यान कितेंय सांपडून ताचेर बोगलांट घालूंक सोदताले. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. वाकान्नी तुका क्रिस्ता. मोगाल भणी भावानो, इंग्लिशीन एक म्हणी आसा, क्रॅब मेंटॅलिटी. क्रॅब मेंटॅलिटी म्हणजे कुल्ल्यांक खंय जरी तर तूं एका बॉक्सान घालताय आनी एक कुल्ली भायर सरोंक सोदता, दुसऱ्यो कुल्ल्यो ताका ओडून काडटल्यो, ताका भायर वचूंक दिना. म्हणजे आमी सगळीं सांगाता मरया. आमचेंय बरेंपण नाका, तुमचेंय बरेंपण नाका. समाजान कांय फावटी अशें घडटा, जरी तर कोण मेहनत करून कश्ट करून वयर सरोंक सोदता, ताका दुसरीं ओडून काडटात सकयल. दुसरीं सुदरलेलीं व्हडलीं जाल्लीं कांय फावटी आमकां नाका. आमी जळटा असल्या मनशांची. हें घडटा कांय फावटी आमच्या समाजांत. असली परिस्थिती आयज आमी शुभ वर्तमानान वाचता. धर्मशास्त्री आनी फारिझेव जेजू म्हणटा, ताणेन देवाची शिकवण लिपोवन दवरलेली. दुसऱ्यांचेर भारी वजन घालताले, भार घालताले, पूण आपूण तें ल्हव करूंक कांयच करिनासले. ना म्हूण तांकां सोडवण जाय आसली, ना म्हूण ते दुसऱ्यांक सोडवण दिवंक तयार आसले. असली क्रॅब मेंटॅलिटी कुल्ल्या भाशेक आमी कांय फावटी वापरता. तर आयज जेजू आमकां कांय प्रश्न घालता आमच्या जिवितांत नियाळ करूंक. हांव केन्ना दुसऱ्यांक फाटीं दवरता काय, दुसऱ्यांचें नांव इबाडटा, या दुसऱ्यांक फुडें वचोंक दिना, खबरो करता, तांचे विरुद्ध फटकिरी गोवायकी दिता, तांचें नांव इबाडटा, सतायता. जरी तर आमी असल्या वायटाक सांपडल्या जाल्यार आयज आमी सुदारूंकची गरज. हें फाटीं दवरून आमी आमच्या पवित्र पुस्तकाच्या शुभ वर्तमाना वरवीं हें वायटाचेर आमी निशेध मारुया. हीच कृपा आनी बोल आयज जेजू कडेन ह्या मिसान आमी मागुया. आमेन. सरेस्परा देवा, सृश्टीच्या रचणारान आमी तुका दिन भासता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय, तो उंडो तुका भेटयता. ती तुवें दिला आनी मनशाच्या वावरान केला, तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. ससनाच्या ससनान वेवाचो. सरेस्परा देवा, सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन भासता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय, तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाक वाळेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला, तो आमकां ओकमीक पिवून जातलो. ससनाच्या ससनान वेवाचो. सरेस्परा देवा, लागीक मानान आनी पातकांची दूख धरून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. तें तुका मानता तसलें सांग. म्हज्या खोट्यापणांतल्यान म्हाका धरून काड सरेस्परा. सगल्या म्हज्या वायटांतल्यान म्हाका धरून. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात. हें तुजें हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नामके पवित्र विचारतात सर्वेस्पोर मानून. बापा, सर मनशांच्या तारुका पवित्र सभेच्या सर गरजां खातीर बागयो तेरेजान आपल्या मोठाच्या वंती भितर खतखतीत मोगान समर्पिल्लें जिवीत तुका भोव मानलें. आमकां जोण एकल्याक तूं आपयताय
त्या बेसांत आनी जाग्यार पवित्र सभेच्या आनी आख्ख्या संवसाराच्या गरजां पासत मोगान आमच्या जिविताचें समर्पण करून ह्या जेजूच्या बलिदानांतल्यान आमकां बळ मेळ्ळो. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सुवेस्पोत तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सरेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. सरेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर काली आनी सोर थाय आमी तुका दिनवासून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका कालार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोलान सुखोल करताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोबणेचो फोड आमकां लाभच्याक तांचे उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगातीन निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबराचो सुरेस्पोत तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवांत. मूज सर्गी तुका जोय जोय सरेस्पराचे नांवी येता ताका जोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन पोस्ट मरण सोंसूंक वयच्या आदीं ताणें मुंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर तुजी. तेच परी जेवण जातूच ताणें काच घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें बरो कर. हें म्हज्या घुडासा. बावडताचो पयलो गोट परगोटया. सोम्या जेजू तुजें मरण आमी समजता. तुजें पुनर्जिवंतपण आमी परगोडटा. तुज्या येण्याक आमी अंतरता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या मास मेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची कापलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजरीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकुआर मारी देवाची माय सांगाती, तिचो पुती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन तेरेस, भाग्यवन दोन दुतां आनी सर काली तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोदी. तांच्या सांगातार तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर बंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमच्या सोबंडराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना तीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायणेन पडूंक दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार सरस्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरमंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुटी सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्ग आकांतांतली पाठाय कित्याक वाजोवकी पृथ्वी आनी महिमा तुजीच आसनाच्या आसा सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भारताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तुका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आस तुमचे सगळे आस मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शरीर संसाराचे पाप कातली आमची कापलूत कर देवाचे शरीर संसाराचे पाप कातली आमची कापलूत कर देवाचे शरीर संसाराचे पाप कातली आमकां शांती दी सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक येता ती आमचेर जोडटी आनी खास ताडिना जावन पूण तुजे काकुटीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी तशेंच उखल हो जेजू देवाची शिली संवसाराचें पाप काडटा ती शिलयेच्या जेवणान आपयल्यान ती आमी सगळीं सुवागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी क्रिस्ताची कूड आनी रगत सासणाच्या जिविताक आमकां सांग प्रार्थना देवा आमच्या बापा आमी आतां सेवलेल्या सगळींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जिवच्याक आमच्या काळजांनी दिसान दीस ही तान वाडोय आनी बागयोंत तेरेजाचे पोरचोलीत शिंकोवणी आनी देखी वरवीं बोन मोटवाशी जिविताचो खरो अर्थ आनी मोल आमच्या मनांत आनी काळजांत रिगोय आनी स्वर्गार आमी तुका वाखाणूंक पावसोर आतां थांबूनच सगळें आमचें जिवीत तुज्या माय मोगाची निरोंतोर वाखाणणी जावं दी तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोत तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं सोर पदवेदार देव बा आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद करूं वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे मोगाल भयणी भावानो आयज तुमराची 15 तारीख आमी माडी दवरल्या आयज फाल्यांतान आमी नोवेनां सुरू करतले ही नोवेनां तुमकां सांजे 5 वरांचेर यूट्यूबार चोवंक मेवतली तुमकां सगळ्यान एक बरी तयारी आमच्या फेस्ताची तयारी आवडटा बाकी तांकवार मरयेचे मजतीन आमी ही नोयनां बरे भाशेन करूंक आनी तांचो फोल काडूंक आमी तिचे मायपणाचो आशिर्वाद मागुया देव बरें